कितलींशीं वर्सां आमी आयकता की गोंयान वानरमारी समाज आसा. जेन्ना लोकांच्या मुखार आयलें की वानरमारी समाज अशे रावता आनी तांची परिस्थिती सद्या कितें आसा, तेन्ना आमी पळयलें की कितलेशे NGO जावं सोशल वर्कर तांच्या मदतीक धांवले. पूण ताज्या मागीर म्हाका अशें दिसना की खंय तरी हो जो टॉपीक आसा तो खंय तरी मदींच नाच जालो. पूण जे वानरमारी समाज आसा तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी सारक्यो पावपाक जाय, जावं तेंगेले जे रावप आसा तें सुदारपाक जाय. म्हणून गोंय सरकाराचे जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा त्यो खुबश्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी आतां जे वानरमारी समाज आसा जे पेडण्या तशेंच जे निरंकाल दाबाळ हांगा रावता तेंचे मेरेन पावपाचो तेंचो सद्या यत्न चालू आसा. जे डायरेक्टर आसा ट्रायबल वेलफेअराचे तेंचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया की कशा तरेन ते हे जे वानरमारी समाज आसा तांकां ते मदत करता. गोंयान दोन कडेन आमी ही वानरमारी समाज म्हणटा पळय न्ही, दोन जाग्यांनी पळयला. एक म्हणजे विरनोडा पेडणे आनी दुसरो निरंकाल दाबाळ. ओके, सो आमी अशें खुबशे वेळ आमी आयकलें की पेपरार बी वाचिल्लें की एक वानरमारी समाज म्हणून आसा आनी तो एक भटके अशें एक पयलीं म्हणून जाणवताले. आनी एक उत्सुकता जाली की तो समाज गोंयान खरो गोंयकार काय आनी गोंयान कितले तेंप पर्यंत रावता. सो आमी आमचे म्हणजे एसिस्टंट डायरेक्टर्स आनी डेप्युटी डायरेक्टर्स आमी एक दीस मुद्दाम तांची भेट घेतली, तांचे जे रावतात थंय वचून पळोवन. आनी थंय आमकां अशें कळून आयलें की तांची स्वताची घरां ना आनी घरां तांच्यांनी कुमदारीच्या जाग्यान घरां बांदल्यात ती बी दे आर इन अ व्हेरी बॅड शेप. म्हणजे आतां पावसान तांची परिस्थिती खूब गंभीर आसा. मागीर आमी असो विचार केलो, तांकां विचारलें की सरकाराच्यो ज्यो पळय स्किमी आसात तांचे बद्दल तुमकां कितें म्हायती आसा काय. पूण आमकां कळून आयलें की तांचे मदीं ते लोक जे शिकिल्ले नाशिल्ले, सो बिकॉज ऑफ अनएज्युकेशन, आय मीन लॅक ऑफ एज्युकेशन, तांकां ती स्किमीचे बद्दल कांय म्हायती नाशिल्ली. सो आमी थंय मुद्दाम गेले आनी तांकां कळयलें की अमकी अमकी स्कीम आसा, अमकी अमकी आमच्यो स्किमी आसा. पूण पयलो प्रयत्न आमचो तितलो सक्सेसफूल जालो ना, कारण आमी तांकां हें नवीन कितें तरी आशिल्लें. एरवी तांचे कडेन खुबशे NGOs बी केन्ना केन्ना अदून मदून वताले. इट वॉज लायक वन टायम कितें तरी गिफ्ट दिल्ल्या सारकें. But I'm not saying that was bad, that was very good. Some NGOs were really doing very good job. But the thing is, what is the permanent solution to this? How do we get them in the mainstreams? आणि आमचे ते विजीट जी पळय जाल्ली ताजी दखल माननीय मुख्यमंत्र्यान रोखडीच घेतली आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां आदेश दिलो की तांकांय दे वर सो सेन्सिटीव इन दीस सेन्स इन दीस केस की तांकांय तांचे बद्दल एक तळमळ जाली आनी तांच्यांनी आमकां आदेश दिलो की तुमी चलात त्या गांवांत परत वचात आनी तांकां सरकाराच्यो ज्यो पळय स्किमी आसा तांचो कशे तरेन लाभ दिवपाक मेळटलो हें पळयात एंड देन लेट मी नो, आय वील लेंड यू ऑल द सपोर्ट. आनी आज जेन्ना हो कार्यक्रम आशिल्लो तेन्ना मुद्दामून माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की तुमी चलात आनी पळयात तांकां हें खंयचे तरी स्किमीचो लाभ दिवपाक मेळटा काय म्हणून. आमी गेले वतकर आमकां अशें कळ्ळें की लॅक ऑफ डॉक्युमेंटेशन. पूण माननीय मुख्यमंत्री फाटीं रावले ना, तांच्यांनी एक टिमूच धाडली. म्हणजे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर सोडात, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्साची तांचे खातीर आधार कार्ड थंयचे थंयच करून दिवन तांकां कितें तरी एक डॉक्युमेंट तयार करचो ह्या खातीर एक टिमूच धाडली. जाणे करून आमकां एक तरी डॉक्युमेंट मेळ्ळो. आनी आमी थंय वतकर आमची टिमीन 3 लोक जे दिव्यांग आसात ते आयडेंटिफाय केले. आनी हे दिव्यांग लोकांक इमिजिएटली दुसरे दिसा आमी हॉस्पिटलान मडगांव अपॉयंटमेंट घेतलो आनी तांचो एसेसमेंट केलो, तांची मेडिकल सर्टिफिकेट तयार केली. आनी म्हाका सांगपाक उमेद दिसता, खुशी भोगता की आमी तांकां दयानंद सामाजीक सुरक्षा ह्या स्किमीचो लाभ आमी हे स्किमीचें एप्लिकेशन तांचें एका दिसा भितर आमी सँक्शन करून तांकां आमी एलिजिबल केल्ले आसात. आनी तांकां जुलय म्हयन्यांतल्यान म्हयन्याक 2-2 हजार रुपया मेळटले. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. सो ह्या नंतर आमचो असो प्रयत्न आसतलो की जेन्ना पळय प्री मॅट्रीक आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप जी पळय आसा, जावं स्टायपंड गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आनी गोंय सरकाराची स्कीम आसा भुरग्यां खातीर, स्टुडंट्सां खातीर, तो जेन्ना पोर्टल ओपन जातलो तेन्ना आमी ह्या भुरग्यांक ताजेर एनरोल करून घेतले, जाणे करून तांचो शिक्षणाचो खर्च तरी तांचेर पडचो न्ही, कारण ते लोक डेली वेजीस लेबर. हातूंतल्यान दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. कारण आमी पळयलां की पेडणेंतलो एकटोच भुरगो तांचे भितरलो SSC जाला आनी निरंकालचो SSC जावूं ना. आमकां खुशी भोगतली जेन्ना
दीस इज जस्ट अ बिगिनींग जेन्ना हांव म्हणटा जेन्ना शिक्षणाची तांकां जर हातभार लायलो आनी ह्याच समाजांतलो भुरगो जेन्ना एक कोण तरी प्रोफेशनल दोतोर जावं इंजिनियर जातलो सो वी आर एमींग फॉर दॅट आनी हेच ते सरकाराचें जें पळय धोरण आसा अंत्योदय तत्व म्हणटा ते खरे पर्यंत साकार करतले जाल्यार ह्या लोकांक पावपाची गरज आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.